जर तुमकां सांगलें की सांखळेच्या सुर्ला गांवांतलो एक कुळकरकार आपल्या पोरसांत मोती पिकयता जाल्यार तुमकां कशें दिसतलें? म्हाका तुमी सगळे जाण फटींग म्हणटले, मोती आनी तें बी गोंयच्या कुळकरांनी आनी तें बी सुर्ला? शे, अशक्य. ना आसा शक्य. ताचे परस अशें म्हटल्यार वावगे जावचें ना की केलां हें शक्य. चला म्हजे बरोबर. सद्या पावसान तुमकां सुर्लाच्या ह्या वाड्याचेर रस्त्याच कुशीक गाडी दवरून चलून वचचें पडटलें. फातराचेर मात सांबाळून पांय दवरात आनी सरळ चलात. तुमी पावतले संतोष मावळींकाराच्या कुळघरांत. संतोषान स्वयंपूर्ण गोंयच्या येवजणे खाला हो उपक्रम सुरू केला. स्वयंपूर्ण मित्र सुबराज काणेकार तांचे कडेन ही आयडिया मांडली आनी तांकां ती पटली आनी सुरू जालो पर्ल फार्मिंगाचो प्रकल्प. म्हणजे हांगा मोतयां पिकयता, चिपयांनी एक बीज घालून ते उदकान सोडप. आतां तें कशें करप हें समजपाक एक तरी तुमकां पुण्याक वचून ताजे विशीं अभ्यास करचो पडटलो किंवा मावळींकारा कडेन इश्टागत करची पडटली. पर्ल फार्मिंगचो हो प्रकल्प सद्या वेवस्थीत रितीन सुरू जाला. एका वर्सा भितर मोतयां मेळपाक लागतलीं. जर दरेक शेतकाऱ्यान केलें जाल्यार भारताक देशा भायल्यान मोतयां हाडपाची गरज ना. देशूय स्वयंपूर्ण, गोंयूय स्वयंपूर्ण आनी शेतकरीय स्वयंपूर्ण जातलो. तुमी पळयतात GNH.